दुसरं माझं रिक्वेस्ट कितें आहा हांगासर आतां लोक आमचे वयर रावता पळय तांकां 3 दीस जाले हांगा उदीक ना तेतूनय मातशें एमएलएन लक्ष घालचें कित्याक लोकांची हांगा गैरसोय जाल्या उदका खातीर लोक ते एक कोर्सुली घेवन हांगासर ह्या नळ्याचे त्या नळ्यात धांवता सो प्लीज यू जस्ट बिकॉज सो विथ रिगार्ड्स टू ह्या बरो ताणें पॉयंट हाडलो आसा आनी हें खरें दीस इज वॉट इज हॅपनिंग इज तें उदक ना कित्याक एका वाटेन आमचो PW मिनिस्टर म्हणटा सुरेंद्र दवलेकर वी हॅव 24/7 वॉटर पण तशें जायना पूण केन्ना कितें जाता फाटल्या दिसांनी हांगा आमच्या तिलारीचे कितें प्रॉब्लम जाले मेन इश्यू जाल्लो ऑफ मेंटेनन्स खातीर ऑल्सो थोडे पायपलायन फुटले नासतना प्लांट बरें तें जावन गेलें तें काम आमी मानतात पूण म्हजें आय बीन कंटिन्युअसली फॉलोइंग अप म्हणजे कित्याक म्हाका फोनाचेर फोन येता म्हाका सांगलें आमच्या इंजिनाक तें जालें न्हू पूण तरी तुमी टँकर लायक आमचें कितें आमचें मतदार सांगला कॉन्स्टिट्युएन्सी व्हेरी इम्पॉर्टंट हांव माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी इज नॉट लायक अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी वेर द बिल्डींग दे हॅव सम टँक्स ओवर टँक्स ते कितें जाता 4-5 वरां उदीक सोडलें जाल्यार दे कॅन स्टोर द वॉटर स्टोर करून तांकां फूल डे तांच्यांनी तें उदक युजार करूंक शकता पूण आमच्या मतान थंय जायना माय कॉन्स्टिट्युएन्सी इज अ ब्युटिफूल विलेज वीथ ऑल बीग हावजीस आनी तेकोण ते डायरेक्ट पायपलायन आसा सो दे रिलाय टोटली ऑन डायरेक्ट पायपलायन आय एम टेलिंग द डिपार्टमेंट आय एम वॉर्निंग द ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट दे शुड नॉट प्ले द फूल विथ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड आय वोंट कीप क्वायट आनी तेच सांगलेलें आसा because I was given to understand to some source, confidential source, that they're trying to give me 4-5 hours water. So I called up Mr. Parekar, who's in the department. His designation is, I think, is a chief engineer. No, he's holding some charge there. And I told him, I given to understand, you please revert this, whatever decision you have given, within 4-5 hours, not for my constituency, because this is going to benefit, is benefiting the other constituencies. आमी कोणाक सांगूंक ना तुमी बिल्डींग हाडात हें करात आनी तें करात एंड यू हॅव टू सी युअर इन्फ्रास्ट्रक्चर ओके पांय सोडपाचे आमच्या कॉन्सन्ट्रेशन जायना तें सो माय पीपल शुड नॉट सफर इन एनी मॅटर एंड आय वोंट लेट इट हॅपन आय वॉन्ट ऑफिसर्स that I will come on the streets and you will be harassed and it will be a problem. So what is my water consumption and what I want for my consumption, that should be given, and he reverted back. He gave me a call, sir, I reverted, you better do it. Don't be under any pressure from any minister, any MLA, and I won't tolerate that. That is for sure. Don't try me म्हणून सांगलें don't cross your lines with this Glenticlo म्हणून सांगलें I am not going to keep up for anybody and this is they have been trying ते आतां आमच्या हांगा आसा तारीकोडे and one place somewhere further they wall ते सेटिंग करतात wall ते कितें सेटिंग करता मागीर उदक हाय लेवरेचेर पावना तेन्ना मेंटेनन्स ब्रेकडाउन I can understand you lift tankers उदक सोड आतां असलो प्रश्न आलो म्हाका when I put this question म्हणटा ना सर टँकानूच उदक ना कित्याक अशें तेलारीन प्रॉब्लम जाल्लें आसोरान पूण उदक ना from will get water that is your problem आमकां फायनली नीड ऑफ द मिनीट नॉट ऑफ द आवर ऑफ अ सेकंड इज वॉटर लायट ना जाल्यार आमकां चलता उदक जाय आमकां न्हू आमी भुकेन रावंक शकता बट टॉयलेटीन गेले कितें आमी कितें करतले कशें उदक घेतले वी आर नॉट फॉरेनर्स यूज पेपर टिश्यूज वी वॉन्ट वॉटर because they're not used to all that stuff. So I told the department of PWD and I'm writing a note to the PW minister that this should not happen in my constituency and don't play mischief with the setting of the walls. हांव स्वता फाटल्यान गेलो लोकांक गेलो आनी ते वॉल रिलीज केल्लो आतां ते वॉल तर ते इतले तांचे हें आसता कितले राउंड आसता मागीर ते राउंड सोडटकच मागीर आमचे गडण्यार उदक नाल्यार आमचे चंदनवाडी उदक वयर पावता followed no so people should not take us for granted and think they're too smart and they won't be tolerated I'm giving a stern words I'm telling do not play the fool with my constituency and I won't tolerate it whatsoever whoever it might be that's it because my people should not get affected म्हाका त्रास जाल्यार हांव मानता पूण म्हज्या लोकांक त्रास जाल्यार हांव ओगी रावचो ना I will act very firmly and I will do what I have to do with all my people of my constituency. कोण करता मिनिस्टर करता काय हे करता see I've been given the direction coming from some MLAs ministers and according to the ease actually they are playing mischief and I'm warning them I'm openly making a statement to the media this should not happen and I'm aware of it they will have to face the consequences in a very tough manner and I won't keep quiet if my people are put into any inconvenience or any trouble happens to my people of my constituency I will come very very strongly and they should not even try me and they know what I'm capable of.